इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप 61 अध्याय पहिले तावन 3 वाक्य। सर्वेस्परसो आत्मो मुझेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला। दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक, फापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसल्यांक मुक्ती परगट करूंक, सर्वेस्पराचें कुरपेचें वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदलाक मुकोट दिवंक, रुदानाच्या मुस्तायके बदलाक संतोशाचें थेल दिवंक, निराशे बदला स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला। देवाचें उतार हें। आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा अभिषिक्तपण। सर्वेस्पराचें अभिषिक्तपण आमचे थंय बदलावण हाडूंक शकता। ह्या समाजेंत आमी साबार पोटी विविध रितीरी कश्टन बेजारायन दुखीन आमी आसा मोगाच्यान। आमचेर एका रितीचें झूं आसा, झूं व्हावूंक तें झूं कश्ट जाता आनी ह्या झुआंतावन भायर येवंक हर एक मनीस अथ्रेगोन आसा। कशें हांवें म्हज्या झुआंतावन भायर येवचें, ह्या कश्टांतावन कशें भायर येवचें म्हणून साबार जाणां साबार रितीचें आमकां सांगून दितात। संवसारीक रितीर अशें करी जाय तशें करी जाय म्हूण सांगिल्लें जायतीं उदाहरणां। म्हाकाय अशें जाल्लें, हांवें अशें केलें तशें केलें म्हूण सांगून आसात। पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाच्यानो, खेदाळा सर्वेस्पराचें अभिषेकपण भलादीक रितीन म्हजे थंय आनी तुजे थंय कार्यगत जाता, त्याच वेळार बदलावण जाता। आयच्या वाचपान आमी पळयलें, पयलें वाक्य सांगता सर्वेस्परसो आत्मो मुझेर आसा। सर्वेस्परसो आत्मो मुझेर आसा आनी हो आत्मो मुझेर आशिल्ल्या वेळार कितें घडटा म्हणून थंयसर साबार संगती सांगल्यात। दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवंक, फापसल्ल्या काळजांक बरी करूंक। साबार जाणांची आज काळजां फापसून गेल्यांत, एका वरवीं एका रितीर फापसून गेल्यांत, सांगूंक थडवंक जायनातल्या रितीर फापसून गेल्यांत आनी काळजां बरी करूंक पवित्र म्हज्या अभिषेकपणा वरवीं आमकां साध्य जाता आनी ती काळजां आमची गूण जातात। पवित्र पुस्तक म्हणटा कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसल्यांक मुक्ती करूंक हें अभिषेकपण आमकां गरजेक पावता। खंयसर अभिषेकपण आसा थंयसर बंदेंतावन आमी मुक्त जाता। विविध रितीचें बंधन आमी पळोवन आदल्या मागण्या सभातेवर पळयलें। विविध रितीचें बंधनां जावंक पुरो दिसचीं बंधनां ह्या दिसोंक मनशाच्या दोळ्यांक दिसनातलीं बंधनां। तबार पटी आमकां वस्तू एक सोदता आमी, आमच्या मुखारच वस्त आसा तरी ती मेळूंकच मेळना, कितें सोदल्यारय मेळना। मागीर हेवटेन पळयतना मुखार ती वस्त आसता, दोळ्यांक दिसना मोगाच्यान। बंधन, एका रितीचें बंधन। आमकां आमच्या इतल्यांत वखदाचें जड आसा, सगळ्या संवसाराक ते वखद सोदून येता आनी खंय एका दिल्ल्या कोणेंय दिल्ल्या वखदान आमी गूण जावंक प्रयत्न करता। आमच्या झालांत आमच्या इतल्यांतच आमच्या शेजारांत तें वखदाचें जड आसल्यार म्हाका तुका कळीत ना। एका रितीचें बंधनान म्हाका तुका दिसता आसना। अशें सोमी सांगता बंधनांतावनी मुक्त आमी जळूंक शकता केदाळा देवाचो प्रेरकत्व मुझेर आनी तुजेर आशिल्ल्या वेळार। बंधनां आमचे तें आमच्या जिवनांत विविध रितीचीं जावंक पुरो तें पातके सैमातावन म्हाका तुका भायर येवंक मुस्तू मोन आसा मोगाच्यान। म्हाका तुका पातके सैमातावन भायर येवंक मुस्तू मोन आसा, तरी पूण त्या सैमातावन भायर येवंक जायनातल्या बरी एका रितीचें बंधन जावंक पुरो तें ड्रग्स जावंक पुरो, जावंक पुरो तें पिवणें जावंक पुरो आनी कितेंय संवय जावंक पुरो, एका वरवीं एक संवय भायर येवंक जाय पूण भायर येवंक जाता आसतना असले एका बंधनांत आमी आसता। पवित्र पुस्तक म्हणटा रुदान करतल्यांक बुजोवंक खेदाळा सर्वेस्परसो आत्मो मुझेर आसा। आमकां रुदान करतल्यांक बुजोवचें आसलें वर्तें देणें आमकां सर्वेस्पर देव बुजयता मात्र न्ही, उरिल्ल्यांकी रुदान करतल्यांक सर्वेस्पर भोगसूंचें आसलें देणें आमकां फोव जाता। रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदलाक मुकूट दिवंक। कसलो तो गोबर? आज आमी
मुस्तबुटी कश्टांत नालिसांत बेजारांत आनी कित्याक तूं आमच्या माथ्यार गोबर पडल्या बरें जाला. आनी पयत पुस्तक म्हणटा देवाचे अभिषेकपणा वेळार त्या गोबरा बदल्याक मुकुट जावन आसा, अधिकार असो मुकुट जावन आसा, संतोष असो मुकुट जावन आसा, कुर्पे असो मुजेर आनी तुजेर वळचेत आसलो. पयत पुस्तक म्हणटा रुदानाच्या मुस्तैके बदलाक संतोषाचें थेल दिवंक, निराशे बदलाक स्तुतीचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पर असो प्रेरक आत्मो म्हाका आनी तुका निराश जाल्ल्या कडेन एक संतोष भरीत एक स्तुती गावचें आसलें, व्यक्ती करचें आसलो, बदलावणचो आत्मो जावन आसा हो प्रेरक आत्मो, हो जावन आसा देवाचो आत्मो. कुडीचें झू म्हाका आनी तुका विविध रितींनी दोस्ता मोगाचें जावंक पुरो ती पिडाय वरवीं, आमच्या अस्कतपणा वरवीं, ह्या कुडीच्या समस्येद्वारी आव्हान तूं कुडीच्या जुवांत आसां आनी ह्या सुटका आव्हान तूं आशेत हांव जावंक पुरो एक मोतीच्या झू आसा आमचे वतीन, मानसीक वत्तड आसा जावंक पुरो, आमचे तें भें आसा जावंक पुरो, आमचे तें अशांती आसा जावंक पुरो, आनी ह्या भियांतावन अशांतीतावन मानसीक वत्तड तावन ह्या झुवांतावन आव्हान तूं भायर येवंक प्रयत्न करता. सामाजीक झू आसूंक पुरो जावंक पुरो ती फटकिरी रिती नियमां, जावंक पुरो त्या संवसारांत जावंचे समस्ये, जावंक पुरो फटकेरे आरोप, जावंक पुरो विविध रितींनी समाजाच्या व्यक्तींनी मुजेर आनी तुजेर घालचीं ती बंधनां ह्या समस्ये आव्हान तूं त्या समस्यांत आसूंक पुरो. आनी जावंक पुरो पयत पुस्तक म्हणटा आर्थीक झू म्हळ्यार दुबळीकाय, आर्थीक संकश्ट, रीण, चोरी, हातांत कितले पयशे आसल्यारय त्या हातांत पयशेच उरनात असली आर्थीक रितीचें झू मुजे तें आनी तुजें तें आसूंक पुरो. जावंक पुरो हांवें येदोळ सांगल्या प्रमाणे सवयाचें झू जावंक पुरो, आमाल पियोवणें जावंक पुरो, कामां तोरपणो, ह्या इतर सवयाचें झू मनशाक दोस्ता जावंक पुरो. जावंक पुरो आमकां पातके सैंबाचें झू विविध फोटी मारचें जावंक पुरो, आळसायपण जावंक पुरो, अहाम जावंक पुरो, विविध रितीचें जावंक पुरो, समजणी मेळनातलें आसलें, शिकाप सोडूंक जायनातलें आसलें, आमकां अर्थ जायनातलें झू. पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या सर कश्टांत हांव न्हू भायर येवंक एक सुलाभेची वाड जावन आसा मोगाचें न्हू, विशेष रितीर व्यक्तीन अभिशिक्तपण जावचें. केदाळा मनीस वर्त्या रितीर अभिशिक्तपण जाता त्या वेळा त्या व्यक्तीच्या जिवनान तो बदलावण पळोवंक शकता. हे भलादीक अभिषेकपण म्हाका आनी तुका मस्तू गरजेचें. जर तर म्हाका आनी तुका जिवनान जैत मेळाचें जाल्यार, जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवनान समाधान आसाचें जाल्यार, जर तर म्हज्या आनी जिवनान सकत आसाचें जाल्यार, मस्तुडें हांव अस्कत काय बगता सकत ती आसा जाल्यार, जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवनान सुटका लावपाचें जाल्यार, जर तर म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत भलायकी लावपाचें तर, जर तर आमचें जावन विविध रितीचें झू सुटाचें जाल्यार एक भोव सरळ असो आनी भोव गॅरंटेड 100% रिजल्ट दिवचो एक वाड जावन आसा अभिशिक्तपण, विशेष रितीचें अभिशिक्तपण. अभिषेकपण म्हणटा आसतना पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलें जाल्यार अभिषेकपण थंयसर थेल वतून अभिषेकपण करताले. कितें घालताले? थेल वतून अभिषेकपण करताले. थंय जावन आसलें पवित्र थेल. खंयलें थेल तें? कुर्पेचें थेल, देवाच्या कुर्पेचें थेल जावन आसलें. देवाचें अनुमोदन एप्रुवल आसा म्हणचें आसलें थेल, देवाचें हाजरपणाचें थेल, देवाची सखत आसा म्हणचें थेल असलें एक पवित्र थेलांत एका व्यक्तीक अभिषेक करताले. जावंक पुरो ताका एका पदवी मेळच्या खातीर, जावंक पुरो ताणें वावर करच्या खातीर, जावंक पुरो एक पवित्र जागो ह्या पवित्र वस्तू अभिषिक्त करच्या खातीर. केदाळा पवित्र थेलान मागलां थंयसर देवाचें हाजरपण आसा, देव ताजे सांगाता आसा, देव थंय आसा म्हणून पवित्र सोल्ल्याच्या अभिषेकपणांत आमी जाणा जाता. पवित्र पुस्तकांत मागणेच्या थेला विशयांत निर्गमन पुस्तकांत 32 अध्यायांत 22 वाक्यांत 29 वाक्यांत मागणेच्या थेला विशयांत एक विचार थंयसर सांगला अभिषेकपणाचें थेल. पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परान मैजेक म्हळें
उत्तम सुगंध द्रव्यांगे 85 शेकेला गंधरस, हाच्या अर्ध्या मापाची म्हणजे 250 शेकेला तिकेसाल, 250 शेकेला पोरमोळे काडियो, 85 शेकेला दालचिन आणि 1 हिन जैतून तेल हे सर बसून सुगंध द्रव्यकाराच्या विद्येनं पवित्र माखणेचे तेल करूंक जाय. आणि खंयच्या पुरा त्या तेलान ते कितें मागचें म्हणून थंयसर बरोवन घाला. ताजे उपरांत थंय सांगता ह्यो सर वस्तू तुवें पवित्र करूंक जाय आनी ह्यो पवित्र जातल्यो. जें कितें तांकां स्पर्श जाता तें सगळें पवित्र जातलें. ह्या जाग सावन म्हजे सेवा करचे खातीर आरोनाक आनी ताच्या पुतांक मागून तांकां पवित्र करूंक जाय. तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हें माखणेचें तेल संततीतावन संतते पर्यंत तुमी पवित्र म्हूण लेखचें. तें साद्या मनशाच्या आंगार वचचें न्ही वा तेच बरी भरसून हेर तेल तयार करचें न्ही. हें एक पवित्र वस्त आनी तें पवित्र म्हणून लेखचें. पळया, माखणेचें तेला विशयांत पवित्र पुस्तकांत पोरण्या चोल्ल्यांत विवरावन सांगलां. आनी विवरावन कितें सांगलां, हें तेल एक पोरमोळाचें तेल, एक सामान्य तेल न्ही. हांगासर पळयलें जाल्यार थंयसर म्हणटा तो 85 शेकेला गंधरस, थंयसर तिकेसाल, पोरमोळे काडयो, दालचिन असलें सक्कड भरसून घाल्लें आसलें. एक पोरमोळेक तेलांत, तें खंयच्या तेलांत, ऑलिव्ह, थंयसर जैतून रुखाचें तेल. आनी असल्या तेलांत भरसून केल्लो तो सुगंध द्रव्य जावन आसा माखणेचें तेल. त्या देखून केदाळा एका व्यक्ती थंय माखणी जाता थंयसर पोरमोळ वळटा. कशें एका फुलाक एक पोरमोळ एक झड पळयल्या क्षणां लोक थंयसर एट्रॅक्शन जाता. थंयसर त्या पृथ्वीराजची कितें चिट्टे जावंक पुरो या इतर थंयसर आसात ती थंयसर लागीं त्या झाडा कडेन त्या फुला कडेन वेतात. तशेंच एक व्यक्तीक माखणी केल्ल्या वेळार त्या व्यक्ती समाजेंत पोरमोळ बरीत एक व्यक्ती जावंक शकता. समाजीक त्या व्यक्ती तावन सर्वेस्पराच्या मजतीन थंयसर पोरमोळ ताजे तावन फुगोवंक आसा. आनी हें जावन आसा माखणी तेलाचें वैशिश्ट्यता. पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें पुरा माखाचें म्हणून ताका सांगल्या उपरांत म्हणटा ह्यो सर वस्तू तुवें पवित्र करूंक जाय आनी त्यो पवित्र जातल्यो. मात्र न्ही, जें कितें तांकां स्पर्श जाता तें सगळें पवित्र जाता. दॅट इज द ब्युटी ऑफ एनॉयंटिंगांत अभिषेकपणांत वर्तें म्हत्वाचें जावन आसा. जें कितें तुवें पवित्र केलां तें मात पवित्र जाता न्ही, जें कितें ताका आपडटा स्पर्श जाता तें पवित्र जाता. केदाळा हांव आनी तूं अभिषेकपणार बरोवन आसा आनी आमचें अभिषेकपण बळादीक रितीर जाता. जें कितें आमकां स्पर्श करूंक येता तें थंयसर पवित्र जावन, जर तर ती पाड सकत जाल्यार थंयसर तें निश्क्रीय जाता. कित्याक तें जावन आसा त्या पवित्र सत्तेचें अभिषेकपणाचें एफेक्ट. थंयसर जर तर खालीच एक वस्त येवन मेळ्ळी ती वस्ती पवित्र जाता. तो व्यक्तीकय त्या व्यक्ती थंय गेल्ली मनशां ताका आशिर्वाद जाता. कित्याक तो व्यक्ती अभिषिक्त जावन आसा. मात्र न्ही, जें कितें पुरो ताका स्पर्श जाता तें सगळें पवित्र जाता. आज आव्हान तूं सबार तरांच्या कश्टांनी आसूंक पुरो, एक न्ही एका रितीच्या कश्टार आसूंक पुरो. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेदाळा तूं आनी हांव बळादीक रितीर थंयसर अभिषेकपण आव्हान तूं भोगूंक शकता. त्या अभिषेकपणा वरवीं म्हज्या बोवारी आसची व्यक्ती, म्हज्या बोवारी आसचे सन्निवेश
ते सगळे बदलूंक शकतात. पळयत पुस्तक परत म्हणटा, ह्या जागसावन म्हजी सेवा करचे खातीर आरोनाक आनी ताच्या पुतांक मागून तांकां पवित्र करूंक जाय. कोणाक पवित्र करूंक जाय? आरोनाक आनी ताच्या भुरग्यांक. कोण पुरा देवाची सेवा करतात तांकां सगळ्यांक पवित्र करूंक जाय, अभिषेकपण जाय. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार कीर्तन 133 दुसऱ्या वाक्यान थंयसर आमी पळयलें जाल्यार, माथ्यार घाल्ल्या खाडा वयल्यान वोमथ्या आरोनाच्या खाडा वयल्यान ताच्या आंग वस्त्रांच्या गळ्या पर्यंत वोंवता सुगंध तेला सारकें तें. पळया, तें अभिषेकपण बरोवन वोमथोवच्या रितीर थंयसर अभिषेकपण, एक परिपूर्ण रितीचें अभिषेकपण. वयर तें थ्याल वतलें खाडा मुखांतर आनी तें परत ताच्या गळ्यांत आनी सगळें तें वाळून येता. कित्याक? एक परिपूर्णाचें तें परिपूर्णाचें थंयसर अभिषेकपण. मुस्तमुटी हांव आनी तूं इल्लेशें अभिषेकपणाचो अनुभव जाल्ल्या फुडलें आमकां भारी खुशी. पळयत पुस्तक म्हणटा, हें अभिषेकपण म्हजें तें आनी तुजें तें बळादीक रितीर परिपूर्ण रितीर असलें अभिषेकपण जायसय. आनी केदाळा असलें अभिषेकपण बरोवन ओमतजें असलें अभिषेकपण आमचें थंय जाता. थंयसर जीव भरता, सखत चड आनी चड उपजाता. आनी ह्या वरवीं आमी बरोवन ओमतच्या अभिषेकपण जाल्ल्या वरवीं हेरांकी आमचें तावन बरें जाता. आमकां येवच्यो त्यो कितें जावंक बरो विविध रितीचें कश्ट संकश्ट ते सगळे निवरावंक हें अभिषेकपण शकता. कित्याक? आमचें तें बरोवन ओंपतोवचें तें सुगंध, तें द्रव्य, ह्या सुगंध थ्याल, ह्या सुगंध तें सकत म्हजें तें आनी तुजें तें आसा. पळयत पुस्तकांत आमी पळयता ह्याचें ह्या सामुएलान दाविदाक अभिषेक करच्या आमी जाणाव. सामुएलाच्या 16व्या अध्यायांत 11व्या ते 13व्या वाक्यांत थंयसर आमी पळयता त्या सामुएलाक इसारता हांगासर कोण आसा आनी थंयसर म्हणटा, जेस्से म्हणटा म्हजो आनी एकलो पूत, फस्टाचे 7 पुतांक जायना, मागीर एकलो पूत आसा आनी ताका पुताक हाडूंक सांगतात आनी थंयसर येता दावीद येता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, सर्वेस्परान म्हळें उठ आनी ताका अभिषेक कर. वस्सो तो सामुएलान त्यालाचें शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्परसो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवेर आसलो. दीस इज द ब्युटी. त्या दिसा पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो ताचेर देवलो आनी सदांच ताचे थंय रावलो. केदाळा पर्यंत ताचे थंय तो आत्मो रावलो, त्या दाळा पर्यंत सदांच तो सैतेवन जालो. ताजे जिणी कंप्लीट यू टर्न मारली म्हणयेत. थंय वळवरेक तो कोण जावन आसलो? ताज्या बापायक ताज्या व्हडल्या व्हडल्या पुतांचेर आशा, आळे म्हजो व्हडलो पूत एलिया बघा आसा, धाटो मोठो बरो आसा, ओ रायसांक फिट, ओ प्रनेंगी अनेकलो 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 अनेकलो. केदाळा सामुएल म्हणटा हे पुरो जण जायनात, आनी कोण म्हणगे आसा म्हणटा. तो बारीक छप्पे रिती तो सांगता. बापूय कितें म्हणटा पळय हांगासर अशें जेस्सेन आपल्या 7 पुतांक सामुएलाक दाखयलें, पूण सामुएलान जेस्सेक म्हळें हांचे मदले एकल्याक सर्वेस्परान विसरून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेस्सेक विचारलें तुजे सक्कड पूत इतलेच गे? जेस्सेन जाप दिली सकडा प्रास ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक सरयता. तो कांय व्हडलो फायटर न्ही, व्हडलो व्हडलो हांचे बरी घटमुटाचें न्ही, तो एक ऑर्डनरी बकऱ्यांक चलयता. बकऱ्यांक चलयता आला आसा. बापायन सांगू ना 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 म्हजो आनी एकलो पूत बारी एक सुबीत आसा, बारी एक पॉवरफूल बरो एक चुरुक्क पूत आसा, थंयसर खंय सांगू ना. टोन पळया थंयसर सांगलें टोन जावन आसा. जेस्सेन सामुएलान ताका जेस्सेन जाप दिली सकडा परस ल्हान एकलो आसा, पूण तो बकऱ्यांक सरयता. कोल्याक? बकऱ्यांक सरयता. पूण मागलेल्या वेळार कितें जालें? बकऱ्यांक सोरोसो एक सामान्य व्यक्ती सगळ्या इस्रायल घरांक सोरोसो
सगळ्या इस्रायलच्या आडळते पळून सो एक महा व्यक्ती जाऊन परिवर्तन जाता, महा व्यक्ती जाऊन परिवर्तन जाता. थवळ मसर आपल्या बोकऱ्यांक सुण्या वागटान धांवणांक थंय ब्यात काडून धांवणांक तो व्यक्ती त्या मैठी कोणेच सोलोवंक जायना म्हणल्या तसल्या गोल येता तसल्या त्या महासैनिकाक वो सलवयता. आनी सावल म्हणटा ताका झुजाक येता आसतना पळय पळय म्हजें झुजाचें उस्त्रां घाल, आल्या म्हजें इतलें पुरा झुजाचीं आयुधां आसात तीं काडून घे. दावीद म्हणटा हांव सर्वेस्परान मागलोलो, सर्वेस्पर म्हणजे तें आसा, म्हाका केवल एक ल्हानशें खाबें आनी धाकटें फातर पुरो. कित्याक सावल कशें चिंता, म्हजें झुजाचें उस्तूर गंभीर तरेचें उस्तूर घाल, म्हजें वरतें झुजाचें आयुध आसात तीं काडून वच. दावीद म्हणटा हांव एक अभिशिक्त व्यक्ती जावन आसा आनी त्या देखून हांव अभिशिक्त व्यक्ती देखून म्हाका केवल ल्हानशें खाबें आनी धाकटें फातर पुरो. That's the difference when you are anointed by the holy God. हांव आनी तूं देवाच्या आत्म्यान भरल्या वेळार, देवाच्या शक्तीन क्रियाळ जाल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका व्हडलीं व्हडलीं हातरां जायचीं म्हणून ना. व्हडलें व्हडलें जाय तर तें कितें ह्या संवसारीक दृश्टेन शिकचें तसलें PhD शिकावचें म्हणून ना. ह्या संवसारार ग्रस्त म्हणलें असलें मल्टी करोडपती जायचें म्हणून ना. ह्या संवसारार गट म्हूण जावचें आसलें एक भयंकर व्हडलो बॉक्सर जायचें म्हणून ना. सर्वेस्पर देव तूं अभिशिक्त जाल्ल्या वेळार आंगात हांव फू म्हणून मागता आसतना थंयसर त्या व्यक्तीक ठाक करून तो फाटीं येता. बॉक्सरान जाल्यार एक ठाक काकन मारीची. हांगासर आमी पळयता खाली एक वाऱ्याक जाल्यार तितलें बॉल आसा. मैठी ताजे कडेन मस्त ग्रेस्काय ताका गरज ना. ताका जाय जालें हर एकी सर्वेस्पर दिता, हर एकी सर्वेस्पर दिता. ताका व्हडले विद्या गरजा त्या कितले PhD शिकले समेत फाल्यां कितें जाता म्हणून तांकां गुत्तू ना. पूण अभिशिक्त व्यक्तीक ताका सर्वेस्पर देव मुखार कितें जाता म्हणून दाखोवन दिता, मुखार कितें म्हणून जाता म्हणून दाखोवन दिता. दॅट्स द डिफरन्स. थंय जावन आसा व्यत्यास एका अभिशिक्त व्यक्तीचें. ह्या अभिशिक्त व्यक्ती वो दावीद केदाळा सोलवलो केदाळा म्हळ्यार ताणें सर्वेस्परा विरोध फाता केल्ल्या वेळार बेर्शेबा थंय ताणें अक्रम संबंद जोडल्या वेळार त्या पथका खातीर अबसोलोमान ताच्या पुतान अबसोलोमान ताचे वेळेर झूज केल्ल्या वेळार ताका धांवून वचचें पडलें. खंयच्याच झुजांत तो दावीद सोलवंक ना. केवल केदाळा ताणें फाताक केलें, पवित्रत्म्याक दुखयलें, थवळ मात्र तो ताच्या जिवनान सोलवलो जावन आसा. परत तो रडलो आनी सर्वेस्परान परत ताका उंचल्या पावंडा पावयलें. इतलें की सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमच्या चरित्रेंत दावीद राय म्हळ्यार वो व्हडलो व्यक्ती जालो. कोण तो व्यक्ती जावन आसलो, बापायन समेत ल्हानसो भुरगो बकऱ्यांक सरयता म्हणलो तसलो व्यक्तीक सर्वेस्परा देवान अभिशिक्त केल्ल्या वेळार ताची जिणी बदलून एक व्हडलो व्यक्ती जालो मोगाचें. पूण हांव आनी तूं पळयता मुस्तुपटी हांव आनी तूं आमच्या जिवनांत आसचे विविध रितीच्या समस्यांक फूड करूंक टू चॅलेंज दॅट प्रॉब्लेम्स हांव आनी तूं कितें करता, आमचें बळ मस्त तरां उपेक्षिता. खंयचें बळ उपेक्षिल्लें खंयचें प्रयोजन जायना मोगाचें न्हू. हांवें जायतले फावटी पळयलां मनुश्य सैमान कितें पुरो बळ यूज कर, कितें पुरो ट्रिक्स यूज कर, खंयच चलना. पूण सर्वेस्पराच्या आत्म्यान कंप्लीट परिवर्तन जावंक साध्य आसा. त्या देखून जकरिया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता 4व्या अध्यायान 6व्या आनी 7व्या वाक्यांत ताणें म्हाका म्हळें जेरुबाबेला विशीं सर्वेस्पराचें उतार हें, न्हय बळान न्हय पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पर. वडपोर वता तूं कोण, जेरुबाबेला मुखार तूं एक सफट मैदान जातोलें, तो शिकाराचो फातर जय जयकार सगळें भायर हाडटलो. सर्वेस्पराचें उतार म्हाका पावलें. जेरुबाबेलाच्या हातांनी ह्या मंदिराची बुन्याद घाल्या, ताच्याच हातांनी तो तें सोंपयतलो. तेन्ना दळबरांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुमचेशीं धाडला म्हूण तुमकां कळीत जातलें. जाणें ल्हान आरंभाच्या दिसाचो तिरस्कार केल्लो तो पर्यंत जेरुबाबेलाच्या हातांत आसलेलो विंचून काडलेलो फातर पळोवन संतोशतलो. पळया हांगासर जेरुबाबेल एक देवाळ बांदूंक तो प्रयत्न करता, पूण ताचेर मन दवरसूंक जायना. ताजें जाय तितलो तो एक व्हडलो अधिकारी जावन आसलो, जाय तितलें इस्रायलीत घर आसलें, जाय तितलें ताणें प्रयत्न केल्लें, जावना. पवित्र पुस्तक म्हणटा
नाही पदवेन नाही त्याच्या बळान बगार म्हज्या अज्ञान म्हणटा सर्वेस्पर, अज्ञान म्हणटा सर्वेस्पर. ह्या दाळा देवाचे अभिषेकपण भळादीक रितीर मुजे ते आनी तुजे ते जाता मोगाच्यान. ह्या दाळा मुजे ते आनी तुजे ते असो हेदो असो त्या पवित्र स्नान मोकान मुजे ते आनी तुजे ते असो पवित्र आत्मो भळादीक रितीन ॲक्टिवेट जाता, क्रियाळ जाता. थंयसर हांव आनी तूं कोणेंय चिनूंक शकना तितलें वर्ती ह्या समाजान कामां करूंक शकतलें हांव. पूण आमचें चिंतप कशें म्हळ्यार कांय ते अभिषेकपण कोणाक पदरापांक कांय धर्म प्रचार करूंक वा धर्म भयणीक धर्म प्रचार करूंक म्हणलें भावान आमचें तें आसता मस्तपटी. उडास दवरया अभिषेकपण तें एक आमचें खंयचें एक सामान्य काम तरी वर्थे रितीर काम करचे खातीर थंय ताका अभिषेकपण जाय. जावं परकलो डॉक्टर, ब्रिलियंट डॉक्टर, कितलो डॉक्टर जावं दी, सर्वेस्पराचें अभिषेकपण आसल्या वेळार ताणें आपडलें काम जाता. आनी त्या देखून तो कितें म्हणटा, डॉक्टर म्हणटा कित्याक इंक्लेड जाला आपुजी निकल देवरडने नट्टोडू देवरे मलतुंडा निकल सारी ऑपरेशन सक्सेस, ऑपरेशन सक्सेस. आखरे तोय तितलें तो म्हणटा तुम्ही घरात सामान्य रांदचें जावंक बरो, सामान्य तर रांदचें जावंक बरो. हांव जाणा एक घरा ती मागण्याची व्यक्ती ताणी थंयसर प्याज आनी चटणी केल्यार भारी रुचीक, सगळ्यांक भारी खुशी, भारी खुशी. थंयसर आसची देवाची सकत जावंक पुरता एनॉयंटेड ताणी ऑर्डिनरी प्याज आनी चटणी केली जाल्यार ताकाय तांचो रूच आसा मोगाच्यान. जर तर ते एनॉयंटींग म्हणजे ते तुजें जावंक बरो वृत्तें जावं वकील. म्हाका मुस्तपुटी अशें थोड्यांनी सांगता कशें तुज्यो केसी विन जाता. थोड्यांनी आप प्रचार करतले म्हणजे तो कांय तांकां कांय कोणाक पयशे दिवन करता कोण ना, या तांकां तशें करता कोण ना, अशें करता कोण ना. म्हाका सर्वेस्परा देवान वकील जावन अभिषेक्त केला जाल्यार हांव वकालतान हांव सैतेवन जाता. कोणीय म्हाका कितेंच आडोवंक जायना मोगाच्यान. हांवें 3 फावटी ना धर्म प्रचार करूंक चड कॉन्सन्ट्रेशन करी जेवन वकालत नाका म्हूण गेल्ल्या वेळार सर्वेस्पराचें कावन्सिलिंगारत मतें सांगलें तुका सर्वेस्परान वकील जावनय अभिषेक्त केला, धर्म प्रचार जावनय अभिषेक्त केला. त्या देखून तुवें अभिषेक्तपणा बरें थंय वचासय. 92 गेलो, 2000 विश्वान गेलो, 2015-16 विश्वान त्या गेलो. खंय केदाळ हांवें चिंता पाठोवन गेलें गे ना हें प्रोफेशन सोडून दुसऱ्या खंयच्याक हांवें दर्या म्हूण सांगल्यार तिनी पुटी म्हाका सांगलें जावन आसा सर्वेस्परान तुका वकील जावन अभिषेक्त केला. जर तर म्हाका वकील जावन अभिषेक्त केला जाल्यार हांव डॉक्टर जावंक गेलो जाल्यार थंयसर फेलियर जाता. उडास तोरा आय मे बी गुड एडवोकेट बट नॉट ए गुड डॉक्टर. I may be a good advocate but not a good engineer. हांव आनी तूं मुस्तुपटीं कितें जाता म्हळ्यार आमकां जाय जाल्ले बरी आमी विसरून काडटा. व्यापाराक हात घालता हांव, व्यापाराक हात घालच्या पयलें सर्वेस्परान म्हाका एक बरो बिजनेसमॅन म्हूण अभिषेक्त केला की थंय म्हाका म्हजे मतीन चिंताप ना. सगळ्यान बिजनेस केले म्हजे पयशे आसा म्हणून व्यापाराक घालता थंयसर आमी चलवता मोगाचें चलवता. सर्वेस्परान जर तर म्हाका व्यापारस्त म्हूण अभिषेक्त केला जाल्यार हांव एक बेस्ट ऑफ बेस्ट एक टॉप बिजनेसमॅन जाता. कोणीय म्हाका आडोवंक साध्य ना. जर तर सर्वेस्परान देवान म्हाका एक डॉक्टर जावंक अभिषेक्त केलें जाल्यार खंडितपणान हांव टॉप डॉक्टर जाता, टॉप डॉक्टर जाता. आतां तशें न्ही. आतां सायन्सान हायेस्ट मार्क्स येयले की तुवें डॉक्टरच जायचें पडटा, डॉक्टरच जायचें, कितले पयशे खर्च सॅलरी वाडना. दॅट्स नॉट द थिंग. सर्वेस्पराचें अभिषेकपणाक हांवें तुवें मागोवंक जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून अभिषेकपण म्हणजे केवळ धर्म प्रचाराक मात्र न्ही, हांवें तुवें करच्या हर एका कामाक आमी पोरण्यासोलान पळयता थंयसर इवन कार्पेंट्री वर्करचे अभिषेक्तपण, कांय एक बिल्डींग मनशाचे अभिषेक्तपण, हर एका कामाक अभिषेक्तपण जायचे. जावंक पुरो एकले व्यक्ती टिचींग प्रोफेशन करता, अभिषेक्त जाल्यार ताणें टीच केल्ल्या कुडलें, ताणें शिकयल्ल्या कुडलें भुरग्यांक वेगळी अस जाता. जावंक पुरो नर्साक अभिषेक्त केल्यार ताणें थंयसर इंजेक्शनां दितना कांयच दुखाना, उरल्यान सगळ्यान तोपलान दुखता आनी दुखताना दुखाना. कित्याक त्या व्यक्तीक थंयसर देवाचें अभिषेक्तपण आसा. आमी पयत पुस्तकांत पळयता निर्गमन पुस्तकांत 31 अध्यायान पयले तावन 5 वाक्यांत पळयता सर्वेस्परान म्हजे कडेन उलोवन म्हळें पळय झुदाच्या कुळयेच्या उरीच्या पुताक उराच्या नातवाक बेजेलेलाक हांवें वेंचून काडला. हांवें ताका देवाच्या आत्म्यान भरला आनी सर जिनसाचें काम करूंक ताका निपुणाय बुद्दवंतकाय आनी जाणवाय दिल्या.
नमुने तयार करूंक भांगाराचे रुपयाचे आणि तांब्याचे काम करूंक रत्नफतर कतरूंक रुखाडाचे वस्तू कांतोवन आणि सर्जूनचे शिल्काम काम करूंक तो शकतलो पळय ऑर्डिनरी खंयची काम करूंक जाल्यारय सर्वीस पर देव अभिषेक करता त्या देखून आज हांव तूं खंयचेंय काम करना सोंग बरो मोगाचें न्हू सर्वेस्परा देवा लागीं विचारया सर्वेस्परा म्हाका अभिषिक्त कर वो म्हजो वावर करूंक विशेष रितीन सर्वेस्परा म्हाका तो अभिषिक्त कर ह्या वरवीं जें हांव काम करता जावं करो म्हणजे क्लरिकल काम करता जावं करो हांव टिचींग करता जावं करो हांव एका बिजनेस करण्याचा खंयचें काम जाल्यार सर्वेस्परा हांवें करच्या कामाक तूं म्हाका अभिषेकपण दी आणि ह्या अभिषेकपणाद्वारे हांव एक यशस्वी म्हज्या शेतांत एक यशस्वी व्यक्ती जावन म्हाका तो अभिषेक करूंक आज सर्वेस्परा देवा लागीं ह्या घडये आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू हर एका शेतांत आमच्या शेतांत टॉपर जावंक हांव तूं सर्वेस्परा लागीं मागया पूण मुस्तुबटीं कितें जाता गुत्ता गे मुस्तुबटीं आमी अभिषेकपण मागच्या बदलाक आमी ताजें डुप्लिकेट करूंक पळयता नकली करूंक पळयता संवसारीक संगतींनी ताका एक मॅचिंग करूंक पळयता म्हजे थंय लिडरशीप क्वॉलिटी ना म्हाका लिडर जावन अभिषिक्त व्यक्ती न्ही जाल्यार हांव कितें प्रयत्न करता तांकां इल्ले पयशे दिवन कशें न्ही जय जय नरोना म्हूण सांग म्हणून त्या वेळार हांवें लिडर जाल्ले बरें हांवें चिंतचें संवसारीक रितीन हांवें प्रयत्न करचे म्हाका एक लिडर जायचे म्हणून दॅट इज नॉट पॉसिबल म्हाका सड्डे एक विशेश जाणवाय ना जाल्यार खंयच्या म्हणी युनिवर्सिटीक वचून कांय म्हणे PhD डिग्री काडची आनी हांवें सांगलें डॉक्टर नरोन ना म्हणचें मात तशें म्हणी म्हाका जाणवाय कांय प्रयोजन ना मुस्तुबटीं आमी ह्या संवसारीक संगतींनी डुप्लिकेट करून मॅचिंग करूंक पळयता पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार दुसऱ्या इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 12 अध्यायान थंयसर रेहोबोम राय रजवटकी चलयत आसतना थंयसर तांणी केल्ल्या पातकां खातीर तांकां शिक्षा जाता कशें शिक्षा जाता तांचे थंय आसचें त्या देवळांत आसचें भांगारांनी पुरा व्हरून येतात तो इजिप्ताचो राय शिशाक जेरुसलेमांत आसच्या देवळा भितरचें भांगारांनी पुरा व्हरून येतात आनी त्या वेळा वो राय कितें करता पळया 12व्या अध्यायांत 9वें वाक्य 9वें तो 11वें वाक्य देखून इजिप्ताच्या राया शिशाकान जेरुसलेमाचेर धाड घाली आनी ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली आनी राजभवनांतली दिरवीं व्हेली तो सगळें व्हरून गेलो सलमोन केल्ल्यो भांगाराच्यो डाली लेगून तो व्हरून गेलो तांच्या जाग्यार रेहोबोमान रायान पितूळच्यो डाली केल्यो आनी त्यो राजभवनाच्या दरवाट्या कडेन आसलेल्या पारेकारांच्या अधिकाऱ्यांच्या ताब्यान दिल्यो जितले बोटी राय सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येतलो तितले बोटी पारेकार त्यो घेवन भायर येतले आनी उपरांत पाऱ्याच्या कुडांत फाटीं दवरतलो भांगाराचें ना ते इमिटेशन पितूळचें इमिटेशन तेंत आज हांवान तुवें करना सामोगाचें न्हू इगर्जेंत हांवान तूं ह्या इगर्ज मतेन हांवान तूं भांगारा बरी परसाळ जें आशिल्लें आज इमिटेशन ते डुप्लिकेट रोल्ड गोल्ड भांगारा बरी हांवान तूं मुस्तुबटीं आमी व्यक्ती जावन आसा जशें थंयसर भांगाराची आयदनां पुरा व्हेल्लीं आनी मागीर ताका सबस्टिट्यूट जावन एक डुप्लिकेट थंयसर करनासलो राय त्याच प्रमाणे ह्या पवित्र सभेंत हांव आनी तूं भांगारा बरी परसाळ जें आशिल्लीं हांवान तूं रोल्ड गोल्ड जावन भायल्यान शेपींग कलर कर मस्त जाणां आमची जीवन आसा मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देव म्हणटा तुका हांवें भांगारा बरें जावंक एक अभिषिक्त व्यक्ती कर सर्वेस्परा देवान म्हाका तुका अभिषिक्त केल्लो मोगाचें न्हू तें केदींच बाय डुप्लिकेसी केल्ल्या वरवीं कितेंच करूंक साध्य ना तुमी कितलेय पॉवरफूल व्यक्ती जावंक पुरो बाय नकली केल्ल्या वरवीं कितेंच करूंक साध्य ना आमी पळयता धर्मदूत्या कृत्यांत 19वें अध्यायान 11 ते 16 वाक्यांत थंयसर शेवाच्या पुता विशीं आमी आयकता पावलो तो देवाच्या अभिषेकपणे बळादीक रितीन बरयलो एकदम पॉवरफूल ही वॉज व्हेरी पॉवरफूल आनी त्या देखून ताजें एक पुटी सांगलें ताका अभिषेकपण आसा जाल्ल्यान ताणें नांव काडल्या कुडले ताणें देवसर थंयसर धांवतालें पाड सकत वयताली पिडेस्त गूण जाताले थोडे चलताले पुरो भयंकर राजापान जातालें आनी हें पळयल्लें थंयसर संवसारीक रितीन अधिकार आसले तांणी कितें केलें पळया थंयसर आसल्या व्यक्तींनी तशेंच करूंक पळयलें कोणें पळयलें तें प्रधान याजकाच्या पुतांनी पळया
प्रधान याजक म्हळ्यार कोण? सगळ्या समुदायात एक बळिष्ठ व्यक्ती, प्रधान याजक. ऑर्डिनरी याजक नाही, प्रधान याजक. आणि प्रधान याजकाच्या पुतांनी संवसारीक रितीर ते टॉपर जावन आसले आनी ताणी हे प्रयत्न केले. आनी कितें जालें? शेवा नांवाच्या जुदेवाच्या एका प्रधान याजकाचे 7 जाण पूत अशेंच करताले. म्हळ्यार त्या जेजूच्या नांवे हांव तुमकां फरमायता म्हणून म्हणा लागले. पूण देव सरान तांकां जाप दिवन म्हळें, जेजूक हांव मानून घेता, पावलूक हांव वळखता, पूण तुमी कोण? जेजू ओरिजिनल, पावल ओरिजिनल एनॉयंटमेंट, तुमी डुप्लिकेट. यू आर डुप्लिकेट. तूं प्रधान याजकाचो पूत जावंक पुरो, बट यू आर डुप्लिकेट. तो म्हणटा. पूण देव सरान तांकां जाप दिवन म्हळें, जेजूक हांव मानून घेता, पावलाक हांव वळखता, पूण तुमी कोण? अशें म्हणून देव सर लागलो मनीस तांच्या आंगार पडलो आनी इतल्या कठिणायेन ताणें तांचेर जुलूम चलोवन तांकां तो बोळ जालो की ते समेस्त गायले आनी आपआपले आंग वस्त्रां थंयच सांडून ते घरांत वचून पळून जावले. कसली परिस्थिती उब जाली पळया मोगाच्यान, कसली परिस्थिती उब जाली पळया. हांव आनी तुवें सर देवाच्या आत्म्यान बरोवन ओमताजे आसले व्यक्ती जावन आसले आमी मोगाच्यान. हांव आनी तूं क्रिस्तांव म्हणून सगळ्यांनी बळादीक तरान सांगचें हांव आनी तूं व्यक्ती. जर तर हांव आनी तूं देवाच्या आत्म्यान क्रियाळ तरान नांव जाल्यार बायल्या देखीक विविध मुद्द्यांनी बसून हांव आनी तूं हांव अशें तशें म्हणलें जाल्यार कांयच तांचो प्रयोजन जावचें ना. बाय मिन्स ऑफ डुप्लिकेसी यू कॅनॉट मॅच द एनॉयंटिंग ऑफ द होली गॉड. Anointing of the Holy God is a powerful gift and that cannot match with any other thing. तुका कितले लेवलार एज्युकेशन आसूं दे, टॉपर आनी टॉपर रँक होल्डर जावंक पुरो, टॉपर आनी टॉपर तूं एक अधिकार आसलो व्यक्ती जावंक पुरो. सर्वेस्पराच्या अधिकारा मुखार, सर्वेस्परान दिल्या अभिशिक्त मुखार ते खंयचेंय चलना, खंयचेंय चलना. त्या देखून हांवें आनी तुवें सर्वेस्पराचें अभिशिक्तपणाक आमी चड आनी चड लालयचें मोगाचें न्हू. बायल्यान कितलें टिपटॉप आसल्यार, कितलें बळादीक आसल्यार ताका कांयच व्हॅल्यू ना. उडासतोर म्हाका कितेंच व्हॅल्यू ना. हांवें तुवें त्या देखून प्रयत्न करीत खंयच्याक प्रयत्न करीत ओरिजिनल अभिशिक्तपण म्हाका आनी तुका बौतिस्मान दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक, आमचे थंय आयिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक बळादीक तरान क्रियाळ कर तातूंत हांव आनी तूं जियोंक प्रयत्न करीत. ओरिजिनल एनॉयंटिंग विथ अ ओरिजिनल पावर म्हजें आनी तुजें तें आसा जाल्यार त्या पावरा मुखार रावूंक कोणाकच सकत ना. त्या देखून धर्मच्या कृत्यान 10व्या अध्यायान 33 वाक्यांत थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा, देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयी तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराच्या पदवेकाला आशिल्ल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देवच्या संगात आशिल्लो. पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन ताका मागलो. आनी त्या देखून आमी पळयता ताणें बौतीस घेत आसतना जोर्दान न्हंयत पवित्र आत्मो त्या पारव्या रुपी देवलो पळयलो आमी, मनशांच्या दोळ्यांक दिसलें. सालोकाच्या 8व्या वाक्यांत आज आमी तें वाचिल्लें. त्या इसायबराच्या 68व्या अध्यायांत आसलें ती वाक्य. तो म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला, बंद नासल्या सुरका, कुड्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाई आनी सर्वेस्पराची सुवार्ता प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला म्हणून जेजू तें वचप म्हणटा आयच्या दिसा हें रुजू जालें. सर्वेस्परा म्हाका अधिकार दिला आनी तो अधिकार ताच्या हर एका जिविताच्या ताच्या अख्रेच्या पर्यंत ताका 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 जिवीश मारूंक आयिल्ल्या वेळार ताजे सांगत आसल्या सिसांनी ताजो त्या साकराचो खाण कापल्या वेळार थंयसर जाल्यार जेजू आपूण तो खाण गुण करता, कित्याक तो एक अभिशिक्त जावन आसलो आनी अभिशिक्तपण ओरिजिनॅलिटीर थंयसर ताणें इमिडिएटली थंयसर गुण केलें. जायत्या जाणांक ताणें बरेंपण केलें, कित्याक सर्वेस्पराचें अभिशिक्तपण ताजें तें आशिल्लें. सर्वेस्परा बापान देवान दिल्लें तें सकत ताजें तें त्या पवित्र आत्म्याची सकत ओरिजिनॅलिटी मेल्ल्यांक समेत जिवंत कर विशेष तरेची अद्भुतां समेत केल्लीं हांव आनी तूं जाणा मोगाचें न्हू. आमी हर एका हंताक आमी पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आयच्या वचपांत थंयसर आमी पळयलें जाल्यार जर तर मनशा सैमान हांव आनी तूं आसा जाल्यार रक्तमासाच्यान तूं आमकां तें एक्टिवेट जायना. पवित्र आत्मो म्हजें तें तुजें तें पळयतना मुखार आयलो जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत कित्या अशें जालां म्हणलें सवाल आमकां साबारांक दोसता. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी तूं रक्तमासाच्यान जियेतात. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा रोमांकारांक बरयल्या 8व्या अध्यायांत 5व्या वाक्यांत म्हणटा रक्तमासा खाल जावन जियेतात तीं रक्तमासाच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेतात. रक्तमासो अपेक्षेचो फळ मरण, कुडीची अपेक्षा देवाक विरोध. देवाच्या कैद्याक तीं काल जायना
आणि काल जाऊन निजायकी तिचे वरवीं साध्य ना ह्या पासत रक्त मासा काल जाता ती देवाक मानवानान आणि त्या देखून आमी उडल वसल्या वचपान पळयलें जाल्यार रक्त मासांत आसच्या व्यक्तींक त्या आत्मीक जिवन शिवंक जायना त्या देखून थंयसर अभिषेक पण वर्किंग थंयसर जायना निर्गमन पुस्तकाचे उडल आमी वाचप वाचलें थंयसर 33 अध्यायांत 33 वाक्य अशें म्हणटा ते साद्या मनशाच्या आंगार म्हणारे मागणेचें तेल साद्या मनशाच्या आंगार वचचें न्ही वा तेच बरें बसून हेर तेल तयार करचें न्ही ते एक पवित्र वस्त आनी ते पवित्र म्हूण लेखचें रक्त मासाच्या जिवितान जियेत आसतना म्हणजे पत्की जिवीत जियेत आसतना हे एक्टिवेट जावंक आयकना इट्स नॉट बींग एक्टिवेटेड त्या वेळा रक्त मासाचें जिणी सोड पत्की सैम सोड आत्म्याच्या सैमाच्या जियेतान हांव थंय जियोंक शकता मोगाच्यानो थंयच तें पॉवरफूल रितीन एक्टिवेट जाता आनी त्या देखून पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें सामसोंग जेजूक मात न्ही सामसोन पुरा मस्त जाणें आमी हें पळयलें जाल्यार त्या वेळा थंयसर सामसोवान ताका दिल्लो ताका सांगलें केस कट करून वचो म्हणून जाल्यार ताणें फातां घातलें कितें ताणें तो गूट दिलो आनी ताजे केस कट जाले ताका घालून ताजो आसलो पुरा तितलो बरो एनॉयंटींग व्यक्ती ताजे सकत गेली दावीद एनॉयंटींग व्यक्ती पूण बेसबा कडेन असल्या संबंदा वरवीं ताज्या सक्तेक ताका एफेक्ट जालें आनी ताज्या पुतानच ताका ताजें राज बांदूंक पळयल्या वेळार ओ ज्यूसून उरल्यार भीक मागून खाता म्हणून बिडमोत्यान तो धांवलो मोगाचें न्हू पळयत पुस्तक हांवान तो पळोवं जाल्यार पळयलें जाल्यार ह्या अभिशिक्तपणाचें साहित्यांतलें उदाहरण आमकां मेळटात एक ल्हान दोन उदाहरणां दिता पळया मुस्तू तेंप भुरगीं आसनात ताजे उपरांत मागोवन भुरगें जाता देवाचें अभिषेक पण तसल्या व्यक्तीक मुस्त आसता कित्याक तें मुस्तू मागोवन 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 जावचें भुरगें पळयत पुस्तकांत मुस्त उदाहरणां आमी पळयता जावं बरो एलिझाबेथ तिका भुरगींच नातिल्लीं तिका जल्मालो मुस्तू मागण्या उपरांत सांसो पॉवरफूल व्यक्ती सामसोनची आवय बापयक तांकां भुरगीं नातिल्लीं मुस्तू तेंपा उपरांत सर्वेस्परान तांकां भुरगें दिलें व्हेरी पॉवरफूल सामसोन जावं बरो साराक अब्रामाने सारा भुरगीं नातिल्लीं मुस्तू वर्सां उपरांत जाल्लो आयसाक व्हेरी पॉवरफूल सामुएलाच्या आवयक भुरगीं नातलीं अन्नाक भुरगीं नातलीं 12 वर्सां उपरांत मागोवन मागोवन जाल्लो पॉवरफूल सामुएल मस्त पॉवरफूल कितें हांव सांगूंक आशेता म्हळ्यार केदाळा देवाच्या सैमान एक जर तर भुरगें जल्माता जाल्यार देवाचें मागोवन देवाच्या आत्म्याच्या सक्तेन थंयसर सकत वळून जाता जाल्यार तो भुरगो मस्त पॉवरफूल जाता पूण आतां विज्ञान म्हणटा तुवें तें खायचें हें खायचें त्या वेळार तुजीं भुरगीं भारी हुशार जातात मस्त वयर येतात हें पिये तें पिये भुरगीं हुशार जातात आनी आमी ताच्या फाटल्यान वेता पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर तो मागणें कर आनी उपरांत गर्भेस जाय जाल्यार ती स्त्री पवित्र सकत त्या भुरग्यांक वळोवन तो अर्थ व्यक्ती जाता जिवनांत मस्त वयर तेंच्या जिवितांत पावतात मोगाचें न्हू पळयत पुस्तकांत आमी पळयता सर्वेस्पर देवान म्हाका तुका सक्कणें मोगाचें न्हू म्हाका तुका पवित्र आत्म्यान अभिषेक केला त्या लायला कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 22-22 वाक्य म्हणटा देवूच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरासण दिता ताणेंच आमकां त्या लायल्यान आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोवंक आशिल्ल्या देण्याची जामीन कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी गेला आमकां म्हाका आनी तुका मोगाचें न्हू सर्वेस्परान थेला येयला आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा सांजवाच्या 6व्या अध्यायांत 63 वाक्या जीव दिवसो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याक उपकार ना मोगाचें न्हू हांव आनी तूं रक्त मासाचें खंयचेक उपकार ना प्रेरक आत्मो देवाच्या आत्म्यान मात्र सकत आसा त्याचे वरवीं जाल्लें इतलें खंयचेंच कोणाक ना करूंक असाध्य जावन आसा आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा सामादेवाच्या 11व्या अध्यायांत 22 वाक्य म्हणटा येया म्हजे सरशीं सोमेस्त तुमी कश्टांतले न्हू आनी वजन वयतलो न्हू आनी हांव तुमकां विशय दितालो कित्याक विशय दिता ताजें उतार पाळ जियेल्या वेळार पवित्र म्हणजे सकत मुजे ते आनी तुजें तें बळ दिकतना क्रियाळ जावन आसता आनी ते विशय शांती समाधान आमी जियोंक शकता त्या देखून किर्तनान 5व्या अध्यायांत 12व्या वाक्यान आमी थंयसर पळयता पळयत पुस्तक म्हणटा नितीवंत मनशाक सर्वेस्परा तुमचो आशिर्वाद दिताय एका ढाळी भशेन तुज्या कुरपेन ताका वेडो घालताय त्या देखून आयच्या दिसा हांवान तूं देवा कडेन आसतावन देवा कडेन विशेश रितीन मागया मोगाचें न्हू सर्वेस्परा म्हाका तुजें अभिषेक पूण बळा दिकतेरान दी जें कितें हांव वावर करता तें अभिषिक्त वावर तो जावं दी
जें कितें म्हजें जिवन हांव सरता अभिशिक्तपणाचें जिवन म्हजें जावं दी. अभिषेकपण म्हाका आनी तुका आसा जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवनांत शांती, समाधान, जैत, यशस्वी, भलायकी आमकां भायले सन्निवेश कसलेंय आसूं दी मोगाचें न्हू, कसलेंय सन्निवेश आसूं दी, भितरल्यान हांव तूं शांती समाधान जिवंक शकतलें, हांव आशिर्वादीत जिवन जिवंक शकतलें, हांव आशिर्वादीत सर्वेस्वरा मुखार हांव आनी तूं जायचे जाल्यार बापा लागीं आमी मागया. बापा तुवें दिल्लो तो पवित्र आत्म्याचें सकत तें कितें पयस स्नाना मुखांत आमकां पवित्र आत्मा तुवें दिलाय, तेच पवित्र आत्म्याच्या सकत म्हज्या थंय क्रिया जावं दी. चड आनी चड अभिशिक्तपणी जावन पवित्र पुस्तकांत कशें अभिशिक्त व्यक्ती जियेले तेच प्रमाणे म्हाकाय ह्या संवसारांत अभिशिक्त व्यक्ती जावन जिवंक फावो कर. जे कशें सांत संतींनी अभिशिक्त व्यक्ती जावन जिवंक शकले आनी जायते तांणी बरेंपण केलें, तेच प्रमाणे आमकांय त्याच अभिषेकपणा प्रमाणे आमकांय बरें जिवन जिवंक, एक फळां बरें जिवन जिवंक करपा लाभचें बसत सर्वेस्परा देवा लागीं आतां आमी मागया. आमीन.